गोंयांत कोविडान थैमान घाल्लो आसा आनी गोंयकारांनी खुबश्या स्तरा वयल्यान एक मागणी केल्ली की गोंयांत लॉकडावन जावचो, म्हणून 18 मृत्यू आनी दिसाक 170 कोविड पॉझिटिव्ह केसीस सांपडटकचूच खंय तरी सरकाराक जाग आयली आनी काल मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 3 दिसांचो जनता कर्फ्यू जाहीर केल्लो आसा. अजून मेरेन ताणें सांगूंक ना की आमी खंयच्या झोनान आसा, ते अजून मेरेन ग्रीन झोनाचो टॅग घेवन मिरयतात. सोडा, हांव 1-2 हांगा गजाली सांगूंक सोदता त्या संदर्भान. एक म्हणजे लॉकडावन 3 दीस काय फुडें वाडयतले हे ठामपणे सरकारान सांगूंक ना, मुख्यमंत्र्यान सांगूंक ना आनी गोंयकारांची खंय तरी धानल उडल्या. गोंयकार संभ्रमान आसात. आज जर पळयत जाल्यार कितलेशेच लोक ही झुंबड घालतात बाजारपेठेर, बाजारांत जावं दुकानांनी आनी गर्दी करतात. थंयच्यानूय कोरोनाचो फैलाव जावंक शकता. म्हणून सरकारान खास करून मुख्यमंत्र्यान जाहीर करतना हे सांगूंक जाय आशिल्लें ठामपणान की लॉकडावन हो 3 दिसां खातीर आसतलो काय फुडें एक्सटेंड करतले. आमी एक सगळें मान्य करता की हे जे पॅन्डेमीक आसा तें नवें, इट इज अनप्रेसिडेंटेड पॅन्डेमीक आनी ताजो एक्सपिरियन्स हँडल करपाचो चीफ मिनिस्टराक न्ही कोणाकूच ना. पुणून लॉकडावन हे नाविन्य न्ही, इट इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड लॉकडावन. लॉकडावन आमी आतां खुबदां पळयले. सेंट्रल गव्हर्मेंटान केले, ताजे उपरांत गोवा गव्हर्मेंटान लॉकडावन केले आनी लॉकडावनान गोंयकारांची कितें हालत जाली, साधन सुविधेच्या बाबतीन जावं, एसेन्शियल कमोडिटी जीवन आवश्यक वस्तूंच्या बाबतीन जावं, हे सीएमाक पूर्णतः खबर आसा. म्हणून ह्या फावटी तांणी ताची काळजी घेवंक जाय आशिल्ली आनी जर लॉकडावन वाडयतले जाल्यार हाची पूर्णपणे काळजी सरकारान घेवची आनी कसलोच चान्स दवरचो न्ही की गोंयकारांक हाचे खातीर म्हणजे बारीकशा गजालीं खातीर त्रास जातलो. दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदता की जनता कर्फ्यूचे कडक अशें पालन जावंक जाय आनी गोंयकार जो आसा तो सिविलायज आसा. हाच्या पयलीं आमी पळयला की जे बाकी गोंयकार आसा, सामान्य गोंयकार म्हण विरोधक, तांणी सरकाराचे विरोधक, तांणी लॉकडावनाचो कडेकोट पालन केल्लो आसा. पुणून जे भाजपाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता किंवा हांचे जे आमदार आसा सरकार पक्षातले, ते थंय लॉकडावन पार्ट्यो करता आनी ताज्या खातीरूय कोरोनाचो फैलाव जावंक शकता, लोकांचो जीव हे धोक्यान घालता. हाची खबरदारी ह्या फावट सरकारान घेवची म्हणून हांव सरकारा कडेन मागणी करता की CRPF जवान तैनात करचे, म्हणजे हांचेर वचक येतलो. नाजाल्यार हे लॉकडावन पार्ट्यो करीत रावतले आनी सीएम मागीर तांच्या व्यवहारान उलयतना म्हटलो की आपण चौकशीचे आदेश दिल्या, जी चौकशी केन्नाच पूर्ण जायना. आनी दुसरी गजाल हांव मुद्दम CRPF जवानांची मागणी करता हाच्या खातीर, कारण जे म्हणजे स्लम एरियाज आसा आनी डेन्सली पॉप्युलेटेड जे भाग गोंयान आसा थंयच्यानूच कोरोनाचो फैलाव चड जाता आनी थंयूय कडेकोट पालन करपा खातीर CRPF जवानांची गरज आसा अशी म्हाका दिसता.